कोल्हे म्हापशेच्या कोरगांवकर हांच्या घरान बालवाडी खातीर दिल्ले कुडीक उजो लागलो। तळवांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। ह्या घडणुकेन 30,000चे लुकसाण जाले आनी 1 लाखाची संपत्ती वाटोवपाक उजो पालोवपी दळाक यश मेळ्ळें। निशा कोरगांवकर ही उज्याच्या चपक्यान सापडिल्ल्यान तिका लागसारच्या हॉस्पिटलांत दाखल केला। आज अर्ली मॉर्निंग आमकां 4:27 आमकां कॉल आयलो खोर्ली नियर गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल हांगा एका घरात म्हणजे ती अंगणवाडी घरात उजो लागलो। सो आमची गाडी 8101 टर्न आउट केली विथ आमचो स्टाफ। सो आमी थंय पावले। आमकां मातसो लेट जालो ड्यू टू नॅरो रोड। सो आनी ती सायडीन दोनी सायडीनी व्हेकल त्या रोडाचेर पार्किंग केली। सो आमकां लेट जालें, मातसो लेट जालो आनी आमी सो नॅरो गाडी आसली, नॅरो रोड आसलो। सो आमी QRV आमची धाकटी गाडी टर्न आउट केली आनी आमी थंय पॉयंटाचेर गेले जाल्यार ते अंगणवाडी जे रुमाक आसले ताका उजो लागलो। आनी ड्युरींग ती हें करतना ती एक जाणटी आसली 75 ओल्ड लेडी, नांव तिचें निशा कोरगांवकर, एज 75 ती इंजुर्ड जाली। तिका मागीर शिफ्टेड केले हांगा आजिलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत। सो एप्रॉक्सिमेटली ते लॉस 30,000 आनी आमी 1 लाख आमी वांटयले। कसो कितें उजो पेटलो कितें आयडिया ना, मे बी कोण टीवी कितें आसूंक शकता नाजाल्यार शॉर्ट सर्कीट, अजून ते इन्वेस्टिगेट जावना। खंयच्या फ्रंट सायडीक उजो पेटलो अंगणवाडीक? हय आनी ते सामान आसलें बालवाडीचें अंगणवाडीचें बुका बी। सो ते डॉक्युमेंट। आनी मागीर ती इंजर्ड कशी जाली? तिका उजो लागलो ती खबरच ना, न्हिदलेली ती आनी जाणटी न्हू ती, कितें टॅबलेटी मे बी कितें तरी मेडिसीन घेवन न्हिदली आसतली। तिका हातीक बी लागले। ती न्हिदल्या थंयसर तो उजो लागलो? हय तिका तो कळोवपूच ना? अच्छा, एकटीच रावताली? हय एकटीच रावताली ती, आनी कोण ना। आनी मागीर फोन कोणें केलो? कोण लोकलान आमकां कॉल केल्यान उजो लागलो म्हणून। सो आमी थंय पावले। ती सेफ आहा तसो? ती जी निशा कोरगांवकर आहा ती सेफ आहा? सेफ आहा, आजिलो काय एडमीट केल्ली आहा तिका? ओके। ड्यू टू काय हें ना लॉस जाला? भुरग्यांचे बुक्स बीन आसले? हय ते बुक्स आसले आनी थोडे सामान आसले तेंचे फूड ग्रेन्स कितें दिवपाचें आसा भुरग्यांची। नाव सांग तुजें? कितें जालें आमकां उजो लागलो? पयलीं आमकां कांयच कळोंक ना, मागीर आवाज येयलो उज्याचो फाटफाट म्हणून। मागीर म्हाजी ती चुलत मागीर गेली पळोवपाक, ती काडपाक गेली, तिका मातशें हातीक लागलें, फाटीक लागलें। मागीर ते अंगणवाडीचें सगळें सामान जें हांवें सिलिंडर आसलो म्हणून आमकां मागीर उदकाची गाडी दाखोवची पडली। तिका कितें जालें? तिका मातशें फाटीक आनी हातीक लागलें। आतां खंय आहा? आतां बांबोळे आसा, आतां आसा बरी म्हणटा। आतां ते घरा येता। कितें सामान हें जालां? तिचें कांय नासलें, तिचें कांय नासलें, हें फक्त तिचें आलमार आसलें। कसो अंगणवाडीचें? सगळें अंगणवाडीचेच गेलें। कसो कितें लागलो उजो? तें कांय कळोंक ना, पूण ते लायटी वचून आमकां दिसता ती शॉर्ट सर्कीट जालें कशें दिसता।